हेजेर तुमचें कितें आसा? कितें आसा गार्बेजीचे जे पयशे आसा ते लास्ट इयर 14 फायनान्सांतल्यान घाल्ले. 14 फायनान्सांतल्यान तांणी 1 कोटी दिल्लो गार्बेज टेंडराक आनी बाकीचे जे डिजल आनी कितें गाडयो ड्रायव्हर बी जे आसा ते म्युनिसिपालिटी पे करता. सो लास्ट इयर जेन्ना हांव चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना आमी ते सगळे काडले आनी ते आतां कॉन्ट्रॅक्टराकच दिवचे म्हणटाले. सो ताजेर अंदू तांणी कितें केलां की 2 कोटी केल्या. 1 कोटी वाट्याचे 2 कोटी केल्या. 2 कोटी ते 14 फायनान्सांतल्यान लास्ट टायम यूज केल्ले 1 कोटी. पूण ह्या फाटी ताणें डेव्हलपमेंट ग्रांट्स स्टेट ग्रांट्स जे येतात तातूंतल्यान यूज करपाक केले. सो 2 कोटी टेंडर दिता पूण कलेक्शन फक्त 30 लाख येता. ह्या फाटी तांणी डबल केला म्हणून ते 60 लाख जातले पूण कलेक्शन जे येता तो ओन्ली लोकां कडल्यान 30 लाखच येता. सो हे पयशे 60 लाख जे येता ते 60 लाखूय तांणी आमकां कावन्सिलरांक दिवचे कित्याक इट इज हाजो डेव्हलपमेंट फंड. सो डेव्हलपमेंट फंड्सान जेन्ना 2 कोटी दिता आनी 60 लाख कलेक्शन करतात ते 60 लाख खंय वता ते मातशें एक्सप्लेन करचें आनी दुसरें नाल्यार एटलीस्ट आमकां कावन्सिलरांक डिवायड करून दिवचें. एक सांग म्हाका ते रिकवर जावपाक कमी प्रमाणात रिकवर जावपाक हें कितें कमी प्रमाणात कशें जाता रिकवर? इतलेच 60 लॅक्स आसा काय आनी पयशे भायर उरतात आनी मुन्सिपल? भायर उरता कित्याक 100% लोक भरनात. एक दुसरें म्हणल्यार ट्रेड लायसन्स सगळ्यांकच दिल्याच अशी ना. सो तो आतां सर्वे करून करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल थोड्यो बिल्डिंगा आसा बिल्डिंगाचें कितें आसा एकूच बिल्डींग एक बिल्डिंगेक एकूच हावस नंबर आसा पूण ताजे भितर 15 शॉप आसा सपोज त्या 15 शॉपांचो टॅक्स एकूच आसा. ताजेर ते टॅक्स बायफर्केट करून जर तर लायिल्ले जाल्यार डिफरंट शॉपाचे वेगळे वेगळे आनी टॅक्स येता आशिल्ले पूण ते लावना तो एसेसमेंट करूना म्हणूनय आसा जाका लागून हो पयशे इनकम कमी येता. आनी एक मेन इशू म्हणटा लास्ट मिटिंगे जालो तो मास्काचो जो एलिगेशन जाली तुमचेर तें कितें जालें? तो आतां हांवें टॉपीक काडिल्लो की लास्ट टायम म्हळ्यार तुवें मास्काचो एक टॉपीक काडिल्लो एलिगेशन्स केल्ली ताजी इन्क्वायरी खंय जाल्या ती अजून पर्यंत इन्क्वायरी तांची कांय जावना. पूण हांवें ताका परतून सांगलें रिमायंड केलो इन्क्वायरी म्हणलें बंद करशात भितरल्या भितर आहा म्हणून. ती फूल कंप्लीट इन्क्वायरी जावन ती हातून कावन्सिलान टेबलार येवपाक जाय. ते म्हणटात म्हाका दाखयता म्हाका म्हणजे दाखोवपाची गरज ना. ते टॉपीक कावन्सिलान आयिल्लो आनी तो कावन्सिलानूच इशू रिजॉल्व जावपाक जाय. ती सगळी इन्क्वायरीचें पळय कितें आसा तें कावन्सिलाच्या टेबलार येवपाक जाय नेक्स्ट मिटिंगेन. आनी अजून पर्यंत ताणी कंप्लीट करूं ना इन्क्वायरी. आणि काउन्सिल मिटिंगेक लास्ट मिटिंगेचे आमचे म्हणजे 10/6/2021 ही जुना म्हयन्या आमची मिटींग जाली. त्या मिटींगचे मिनिट्स ही कन्फर्मेशन आशिल्ले. तातूंत भितर ते मिनिट्स आमी सगळी कन्फर्म केले कडेन आसात. आनी आयचे मिटिंगे भितर आमचेर काही पॉयंट आशिल्ले रिगार्डींग गणेश चतुर्थीचे लेबर डिप्लॉय करपाचे. दुसरे आमचे जी ट्रेड लायसन आसा सावड्डे मार्केटाक ताजेर इश्यू आशिल्लो. तशेंच IL नंबर इलिगलची घरां आसा ताजेर इश्यू आशिल्लो. आनी तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटीची ज्यो शॉप्स आसात ज्यो प्रॉपर्टीज आसा ताजे रेंट आज पर्यंत वाडिल्लें ना तें पयलीं तशेंच आसा ताजेर इश्यू आशिल्लो. तशेंच थोडी गव्हर्मेंट जमनी थोडी घरां रेग्युलेशन आसली ताजेर विशय जालो. अशें आनी आमचे जे लेबर आसात कॉन्ट्रॅक्ट लेबर तांचो ESI तांकां मेडिकल आमी दिनात म्हणून तो ESI तांकां दिवचे आनी तांचे पेमेंटांतल्यान थोडो कट जाता तसो म्युनिसिपालिटी तांकां पे करता. हे सगळे इश्यूचेर आज आमची मिटींग आशिल्ली. तेन्ना आयज आमी रेजोल्युशन घेतले कडेन आसात. दुसरी म्हणल्यार आमचे जे काही ओपोजिशन आसात तांणी काही विशय मांडले की गार्बेजीचेर एक इश्यू मांडले ताणें ट्रेड लायसनाचे इश्यू मांडले ताणें मास्काचेर मारले ताणें. म्हाका हांव सांगपाक सोदता तेचेर पासून सांगूंक सोदता की गार्बेज जो इश्यू आसा तो हो इश्यू 3 वर्स पयलीं आमी कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्लो. आनीक आमकां रिकवरी म्हणून डोर टू डोर आमकां 30 लॅक्स येताले पर ₹1 करून आमी चार्ज करताले पर डे. पूण मागीर ते आमचो जेन्ना पिंटे आशिल्लो तेन्ना आमचो एक एडमिनिस्ट्रेटर आसलो तेन्ना आमचो गव्हर्मेंटाचो सर्कुलर पूण आमकां ₹2 चार्ज करपाक पडलो आनी आमकां 60 लॅक्स सुमार आमकां येवपाक लागले. तातूंतल्यान आमकां 60 लॅक्सांतल्यान आमी जी डोर टू डोर गार्बेज जी काडटात ते आमकां परवडना. आमचो हे कॉस्ट चड जावपाक लागलो वेहिकल कॉस्ट म्हण लेबर कॉस्ट म्हण. तेन्ना आमकां आमी ताजे नंतर हो जेन्ना आमचो चेअरपर्सन पयलीं गेल्ले वर्साक चेअरपर्सन पिंटे आशिल्लो तेन्नाच हो गार्बेजीचो इस्टिमेट जाल्लो आनी हो इस्टिमेट जावन 2 करोड्साचो इस्टिमेट जाल्लो. आनी ताजे नंतर आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका पेमेंट दिवपाक पावले नात आनी ताका एक्सटेंशन दीत रावले. आनी आयज ती आमची फायल आमची फायनान्सा पावले कडेन आसा. काही दिसांनी ती आमची जातली आनी तो टेंडर तातूंत भितर आमच्यो सगळ्यो गाडयो बिडयो कितें आसा मेंटेनन्स म्हण कितें आसा सगळी तो कॉन्ट्रॅक्टर करतलो. जे आमचो जो पिंटी आसा ऑर्डर आसा ताणें म्हणलां की जे आमी कलेक्शन जे करतात 60 लॅक ते कावन्सिलाक दिवचे म्हणून. सांगपाचें म्हणल्यार आमकां जे फंड जो आमकां रिकवरी आमकां मार्केटान खूब येवपाची आसा आमकां सांगपाचें म्हणल्यार पयलींच आमच्या स्टाफाची सॅलरी सारकी जायना हांगा. तेन्ना आमची प्रॉपर्टी टॅक्स म्हण ट्रेड लायसन म्हण
ताचे खुबशे आमकां टॅक्सीस येवपाचे आसा आनी तो खंयचे हेणे आमकां हे म्युनिसिपल कावन्सिलरान दिवचे म्हणून म्हाका समजना, डेव्हलपमेंटा फंड दिवचे म्हणून म्हाका समजना. दुसरी म्हणल्यार जे आमची ट्रेड जी हांगा दुकानां जवळ 1810 आमची ट्रेड लायसन आसात. तातूंत भितर जेन्ना आमचो एक पिंडी 4 पासून जावचे पयलीं आमची एक सर्वे जाल्ली, तितून 94 शॉप्सां आमी इलिगल शॉप्स चलतालीं आनी ताजे नंतर तांकां आमी नोटीस सर्व केल्यो आनी नोटीस सर्व करता जवळ 33 लोकांनी ट्रेड लायसन काडली आनी बाकीचे लोक ट्रेड लायसन काडपाचे म्हणून आज हो आमचो इश्यू येयलो. इश्यू येवपाक कारण अशें आसा की खुबशे लोकां कडेन ट्रेड लायसन ना, ते इलिगली धंदो करतात. रेंटाक शॉप घेवन आमकां प्रॉपर्टी टॅक्स आमकां चुकता आनी जे काही टेनंटेड शॉप आसले कडेन ओनर तांकां NOC दिनात. एक समज कितलीशी ट्रेड लायसन नाशिल्ली शॉप आसा? सद्या आमचे कडेन आमकां सद्या 33 आमचे कडेन आसा. 94 आमी थोड्यान काडला, 33 आसा त्या पेंडींग आसा. म्हणून आयज आमी ते रेजोल्युशन घेतला की तेंचे कडच्यान खूब वर्सांचे तांकां ट्रेड लायसन काडल्या कारणान तांचेर आमकां कितें तरी तांकां नोटीस धाडपाक, कितें तरी एक्शन बाय सील करपाक जाय आनी कितें आमकां इतली वर्सांची रिकवरी येवपाची आसा. म्हणटरीच तांचो इश्यू कसो आसा ती थोडी कितली रिकवरी ती रिकवरी हांव एक्झॅक्ट सांगूंक शकना, तो खुबशी रिकवरी आसा ती आमी रिकवरी करून घेतले आनी तांकां ट्रेड लायसन काडे म्हणटले. ऑलरेडी नोटीस धाडला तांकां, पूण नोटीस धाडून सुद्दां ताणें काही लोकांनी ताजेर ट्रेड लायसन काडली ना. दुसरी म्हणल्यार की आमचो जो आनीक ताणें इश्यू मांडलो की जो आमचो लास्ट मिटिंगेक ताणें मास्क घोटाळा म्हणून आमी इश्यू मांडलो आनी बरोबर आसा. आनी हांवें तें सगळो मास्काचो घोटाळो जो जाला तो कावन्सील मिटिंगेक हाडलो आनी सगळीं बिलां आनी वॉचरां ही सबमीट केली कडेन आसात. आनी आयज ताणें आमच्या चीफ ऑफिसरा कडेन रिपोर्ट मागला आनी हांवें चीफ ऑफिसरान तो रिपोर्ट नेक्स्ट मिटींग सबमीट करता म्हणला. आनी अजुनूय सांगता की थंय जो घोटाळो जाला तो जाला, कित्याक जीं वॉचर आसात, जीं विदावट टॅक्सेबल बील आसात, तशेंच तुजी जे आमचे प्रिंटेड बील नात, तातूंत भितर मास्क एकट्याडेन घेतलात आनी पेमेंट दुसऱ्याच्या नांवार काडला आनी हे सगळी सत्य परिस्थिती हांगा आसा, तातूंत लिपोवपाची कांय ना. आनी मेन म्हणल्यार लास्ट 15 ऑगस्टार तुमची न्यू बिल्डींग आसा पळय ती इनॉग्रेशन, आतां कितें जालें तें? हय, आमी रेजोल्युशन घेतलें की 15 ऑगस्टाक आमची न्यू एडमिनिस्ट्रेटीव जी ब्लॉक बिल्डींग आसा ताचें इनॉग्रेशन करपाचें आमी एक इंडिपेंडन्स डे आमी करतले ह्या लागून. पण कितें जालें की आमचो एक थंयचो आमची प्रॉपर्टी एक्टान मिल्क बूथ घातलेलो आनीक तो मिल्क बूथ ताका आमी कायद्या प्रमाणे ताका आमी काडपा लायलो. ताचे सगळी डिटेल्स सगळे आमी पेपर चॅक केले, हेरींग घेतलें आनी आमी ताचो डेमोलिशन ताका पयलीं आमी नोटीस दिले काड म्हणून बरेपणान. ताजे नंतर आमी ताका डेमोलिशन हाडलें. तर ती पार्टी कोर्टाक गेली, एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनलाक गेली आनी कोर्टाक घेतली आनी ताका टेम्पररी ताका हें दिले कडेन आसा, रिलीफ दिले कडेन आसा. आनी तातूंत भितर आमचो कोर्टाचो जज रिटायर्ड जाले कडेन आसा म्हणून आमची फुडली डेट पडले कडेन आसा. आमी ताबडतोब ताचेर आमी फुडली कारवाय करतले आनी ताजे नंतर आमी आनी सांगपाचें म्हणल्यार तो जो बूथ आसा त्या बुथाचेर पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचो ट्रान्सफॉर्मर थंयच आशिल्लो आनी त्या मनशान थंय हो इलिगली गाडो उबो केलो आनी आयज तो काडपाक कुस्तार करता म्हणून आमी ताचेर कडक एक्शन घेतलें. ट्रेड टॅक्स आहा पळय न्ही, एक बिल्डिंगेक समज एकच हें मेळटा कितें काय ते शॉप आसा तितली तांकां ना कशें आसा, एक बिल्डिंगेक फॉर एग्जाम्पल 10 शॉप आसतात, ती 10 शॉपां वेगवेगळ्या मनशांनी घेतले कडेन आसतात. तेन्ना त्या शॉपाचो त्या एग्रीमेंटा प्रमाणे सेडिटा प्रमाणे तांची ज्यो NOC आसा त्या प्रमाणे आमी ट्रेड लायसन इश्यू करतात. पूण अजुनूय ट्रेड विदावट ट्रेड ही शॉप चलतात, भरपूर चलतात म्हणून आज कावन्सील मिटींग आमी हाडले. भरपूर म्हळ्यार 33 बरं सद्या आमचे कडेन आमची सर्वे रिकॉर्ड आमकां टोटल 1810 आसा. टोटल 1810 आमची ट्रेड लायसन आमी दिल्ली कडेन आसा.